नमस्कार. सध्या मी असा सावयवेऱ्या वाठारांत ज्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता ही 3 खेचरां हांगा आसा, जी हांगा पयलीं एक गोशाळा चलताली. त्या गोशाळेच्या मालकान फक्त एक नाविन्य अशें म्हणून हांगा हाडून दवरलेली. सुरवातीक ही गोशाळा बरी चल्ली आनी कालांतरान पावसान गेल्या वर्सा पावसान ते गोशाळेचेर झाड पडलें. तेन्नाच्यान थंय गोरवां दवरप बंद जाल्लें आसा. ती थोडी गोरवां आशिल्लीं ती आपापल्या मालकांनी कोणें व्हेलीं जावं कोणें विकतीं घेतलीं. पूण ही 3 खेचरां जीं आसा ही अजुनूय हांगा मेळत थंय रस्त्यार भोंवता, लोकांक येरादारीक त्रास करता. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या खेचरांतलीं 2 जाणां आसा जीं खंयच्या तरी वाहनाची धडक बसून जखमी जाल्लीं आसा. तितूंतल्या एकट्याक बसलो जाल्यार उठपाक जायना, चलपाक सारकें जायना. दुसऱ्या एकट्याक पांयांक मातशे किडे पडलेले आसा. संबंदीत गोशाळेचो मालक जेन्ना लोकांनी एप्रोच जावन ताका सांगलें अरे तांचो बंदोबस्त कर, तो सुरवातीक तेजी जबाबदारी घेवपाक तयार नाशिल्लो. ग्रामपंचायतीनी हो विशय मांडलेलो लोकांनी. आतां सध्या तेणें 8 दीस आपल्याक दिया म्हटलेलें. 8 दिसां भितर तेंचो व्हरून आपूण खंय तो तेंचो बंदोबस्त करता. आतां जवळ जवळ 7 दीस जाले, आजून मेरेन काय कसलोच उपाय येवजण तेणें केल्ली ना. संबंदीत गोशाळेच्या मालकान जावं सरकारान जावं लोकल पंचायतीन हेची दखल घेवन ह्या गोरवांचो ह्या खेचरांचो जो लोकांक त्रास जाता तेजेर आळाबंद हाडचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर वेरेंच्यान शेखर नायक.